पांच्या सांत आंतोनी व्हरतो तूं आत्मीक देण्यानी मागतावा आमी कालतेपणी ती आमकां दैवीक समजणी. मगच्या बाबयनीनो सांत आंतोनीची नोवेना ताची असर्यां आमी आज नियाळटा आनी आयच्या दिसा आमी नियाळ्या देवान सांत आंतोनी मारिफात असर्यांक करन ताचो वर्तो मोग आनी ताचें जतनायचो मोग ताचो कसो ताणें आमकां दाखयलो गे म्हणून देवाक आमचेर कितलो मोग आमचे कितलो तो जतन काणयता गे म्हणलें सांत आंतोनीन रुजू करून दाखयलें. आतां नियाळ करया. मगाच्या न्हू एक हळ्ळेक सांत आंतोन गेल्लो आनी थंय येता म्हूण खबर मेळ्ळ्या त्या दाळा बोलोन्या लागीं एक हळ्ळेक तो गेल्लो आनी त्या दाळा खबर मेळ्ळ्या सकट ताचो सरमाव आयकाचें म्हूण आशेन येतेले आनी तो येता म्हूण कळ्ळ्या क्षणी एक आवय देंवली आनी ताच्या सांत आंतोनी वाटेर येता इगर्जेक येताना ती मेळ्ळी ताका. कितें बयणी म्हणून ताणें विचारलें तिका. ती आवय रडली आनी म्हणाली आमच्या घरा एका दिसाचें समाधान पियोवने आनी पुरा काल राती म्हाका भुरग्यान म्हज्यात पुतान म्हाका खोट घाले येदोळ म्हणसर म्हज्या न्हवऱ्यान पियोवन आनी पुरा घरान गालोटो करचो मारचें जालें. आतां भुरग्यांनी सुरू केलां. भुरग्यान म्हाका खोट घाली म्हाका सोंसूंक जायना म्हाका रडोवंक येता म्हणजे रडली. आनी तें म्हणटाना त्या हळ्ळ्यांत हे पुरा हेरेटिक्सांनी पुरा येवन घरांत समाधान आनी पुरा नातलें. एकली कथोलीक जाल्यार आनी हेरेजींच्या ग्रुपां वांगडा सरवली अशें आसून घरांनी समाधान नातलें. आनी तशें आसतना सांत आंतोनीन तायस वचून 2 दोळे आसून आमी यमकोंडाच्या बदलाक एक दोळ आसून सर्गाक गेल्यार बरें. 2 हात आसून आमी यमकोंडाच्या बदलाक एक हात आसून एक पांय खणून सर्गाक गेल्यार बरें म्हणलें तो वांजेल जेजूची उतरां काणयली. आनी ताणें त्या वांजेलाच्या वयर ताणें एक प्रबोधन दिलें, एक सरमाव दिलो इगर्जेंत. आनी तो आयकूंक लोक आनी पुरा मस्त खुशेन आयिल्लो. तरणाटे थोडे आयिल्ले आनी तांचो एकलो आसलो आवयन आतां सांगलें म्हळ्यार म्हज्या पुतान खोट घाल्या म्हळ्यार तो पुती तो तरणाटे पुरो येतार यार म्हणटा वो केला इगर्जे वचनासलो. हांव वयर गेलो वयर वचून थंय बागला कडेन रावलो आनी सांत आंतोनीचे ताणें देवाचे उतार दिता आसतना आत्मे पुरा एका तरेचें एट्रॅक्शन येतालें देवा थंय. देवाच्या मोगान स्पिरीट वळटलो. देवाचो मोगाचो स्पिरीट वळटालो आनी परिवर्तनां जातालीं. लोक निचेव काणयतालो खोट्यो वाटो सोडटा सताचे वाटेक येता म्हणून आनी मस्त ते लोक निचेव करतले. आनी हो तरणाटो आवय खोट घाल्लो तरणाटो आसलो तें सांत आंतोनी माणें सांगलें आवयक हात उबारता तो बापायक हात उबारता तो यमकोंडाच्या बदलाक ताणें एक हात आसून सर्गायचें बरें. कोणें आवय खोट घालच्या बदलाक तूं खोट घालूंक खंयच्या पांयांक मोण येता खंयचो पांय उरता आवय खोट घालूंक बापाय खोट घालूंक तो पांय आसच्या बदला खातर एका पांयान सर्गायच्या बरें खोट घालून यमकोंड्याच्या बदला म्हण ताणें सरमाव सांगलो. वो चेडो आयकताना ताका कितेंशें बगलें आपूण आवयक खोट घाल्ली म्हजी सूख हांव आपूण यमकोंडा येता म्हूण घरा आयलो. बापय तें लांकूड पडना आलो. त्या बाबा ती आनी कुराड ती आसली ती कुराड काणयली आनी ताचो पायत कातरलो ताणें. आवय येता आवयन पळयलें पळोवन धांवली ती सांत आंतोनी लागीं. सांत आंतोनी म्हज्या पुतान पांय कातरला म्हूण सांत आंतोनी धांवन आयलो. येवन थंय ताणें पांय कडचिल्लो ताचो पांय हाडलो आनी दोनी पांय उट्ट सांगाता दवरले. सर्गा दिश्ट घालून ताणें मागणें केलें आनी तक्षण पांय कडचालो. चेड्याक उबें राव म्हणलो तरणाट्याक. तो उबें रावलो ताका पटलून धरलें तूं देवाचें मोगाचें बाळ देवाच्या बाळा बरी जिये तूं देवा महिमा दी म्हणलो. त्याच्या उपरांत सगळो तो गांव हळ्ळ्यांत कुटुंबांत इतली शांती समाधान आवय बापाय मदें मोग माया मोग मान गौरव सोडून आयलो. सांत आंतोनीच्या मागण्या वरवीं आमच्या कुटुंबांत आवय बापायक वर्तो मान आनी गौरव दिवंक आमकां फावो करून दी. आवय बापायक आमी वर्तो मोग दाखोवंक तांची जतन करवंक आमकां फावो जावं दी. आवय बापायचें मोल तांचो सॅक्रिफीस तांचो त्याग आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तांची जतन काडूंक मोग करूंक सांत आंतोनी मारिफात आमकां देव फावो करून दी म्हण मागया. तशेंच मगाच्या बाबयनीनो एकलो मनीस बारीक जिपुना म्हळ्यार पिट्टाशी मस्त तो अणकुल आसलो जाल्यार बारी पिट्टाशी तो कितें करता म्हळ्यार वाडीक पयशे दितालो. दुबळो लोक पिडे आसता पिडेक आनी काजाराक आनी कितें सुलवणी येताना पठाच्या बुकेक भांगर आनी पुरा हाचे कडेन वाडीक दवरताले. वाडीक दवरल्यार हाची वाड कठीण
आनी इतल्याच तेंपा भितर तुमी सोडून वरिना जाल्यार ते मागीर सोडूंक जायना. एक समान जाता म्हणून भांगर आनी वाड समान जाता, सरी समान जाता म्हणून मागीर भांगर तांकां व्हरूंक तूं जायनातलें. तितल्यान म्हळ्यार वाडी करता, वाडीक पयशे दितालो आनी पयशे करतालो. वय आनी तो मनीस अशे वाडीक पयशे दिवन जिपुणा तो मरण पावता. मरण पावल्या उपरांत त्या गांवचो लोक त्या दाळा ताचे सांतांत थंय गेल्ल्या वेळार लोक सांगता हांगा एकलो जिपून आलो तो मेला म्हणून. देखून सांत आंतोनी इगर्जेंत शेर्मा वेळार म्हणटा कोण पळय लेकावर तो दुडवासो मोग करता आनी ते मोग करतना ताचें काळीज ताच्या सांगाताक आसता म्हणून. ताच्या कुडींत आसना. तो खंय येता पळय तो लेकावर तो देवाचो मोग नासतना हेरांचो अन्याय करन आनी लेकावर तो दुडवासो मोग केल्लो तो यमकोंडा येताना ताचें काळीज ताच्या यमकोंडांत लासूंक येता. कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगलां खंय तुजी आशा थंय तुजें काळीज म्हूण. तुजी सगळी जिणेची आशा गामान आनी खंय आसा पळय थंय तुजें काळीज म्हूण जेजून म्हळां म्हूण त्या विशयाचेर तो सर्मांव सांगतालो. देखून आमचें काळीज सक्रामेंताचेर आसल्यार, जेजूचेर आसल्यार, पवित्र उतरांचेर जेजूच्या पवित्र उतरांचेर आसल्यार, देवाचें उतार आमी नियाळ केल्यार आमचें काळीज सरकार आसता. आनी यमकोंडांत कोण पळय लोकांक अन्याय करन, हेरांचेर लुटून, पयशे जोमोंक करून मरतात पळय ते यमकोंडांत येतात. तांचें काळीज यमकोंडांत ते लासून आसता म्हणून. तरी तरणाटे थोडे गेले सांत आंतोनीचे उतार सरखेंगी पळया म्हणाले. वो ओलो कठीण जिपुणा दुसरो कोणी नातलो मायजर ह्या मायजराच्या दुसरो कोणी नात. देखून हाका दुडवाची कठीण आशा आली. पळया काळीज ताचें तें आसलें पळया म्हणटात. ताजो पयल्या दिसात तो मेल्लो. देखून येतात आनी ते उस्तितात, ताचो पंडूक उस्तितात. सकाळीं वचून उस्तितात आनी वचून ताचें हांगा चिरतात. चिरून पळयता काळीज आसना. ताच्या कुडींत काळीज आसना. तो यमकोंडांत ताचें काळीज यमकोंडांत म्हूण तरणाटे कळ्ळें. त्या गांवचो सगळो लोक कथोलीक जालो. एकामेका तांणी सगळ्या कडल्यान कोण दुबळ्यांक थाणी संघ संस्थे करता दुबळ्यांक वयर येवच्या खातीर घरा बांदून दिवच्या खातीर आपलो दुडू सांगाताक घालून माय मोगांनी आदी मोगाचे क्रिस्तांव कशे आले, सुरविले क्रिस्तांव कशे आले तशे आपुरबायेची जिणी तांणी जिवंक सुरू केली. आनी सगळें माय मोगाचें जालें. कोणाडे नांगी आशिल्ल्यांनी तांकां वांटून दिवन माय मोगांनी जिवंक त्या गांवांत सुरू केलें. सांत आंतोनीन केल्लें व्हडलें अजाप त्या गांवांत. आतां त्या गांवचो लोक सांत आंतोनीचो उरास काडून ताका मान बागयता. आमी सांत आंतोनीची देख काडून, त्या गांवच्या लोकांची देख काडून आमच्या गांवांत सांबारा कोणाक मस्त गरज आसा, कठीण गरजेंत आहात वा कोण बुकेंत आहात तांकां तांचे लागीं वांटून काडूंक सांत आंतोन आमकां प्रेरण दिवन दी. आमेन. पाद्वाच्या सांत आंतोनीक नोवेन. येतर जागी तूक जपा आपले मोरण सुखन वारान देव सार्थाच्या नांवान पळतात कोडे पिडेस बरे जातात. दर्या सांकळींक तो फरमायता आदल्या पानग्या बेऱ्यांक पावता. कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक बुजोवन धाडटा. ये भोवमानादीक सांत आंतोनी तूं फलगण देव कृपेचें. ये भगवंतपणाच्या परजळीक नखेत्रा देवपुताक तुज्या हातांनी घेवचें स्वादीक भाग तुका फावो जालें. तुज्या पदवेदार आदाराचेर बरवसून आमच्या गरजांत तुजो आदार मागोवंक आमी आयल्या. देवाचे आशिर्वाद आमकां पाठय म्हूण तुजे लागीं मागता. ये भोव भाग्यवंत सांत आंतोनी, भोव साद्या आनी मायपासी भक्ता, तुज्या उत्तीम शगुणी जिणे वरवीं आनी देवा थंय तुका आसलेल्या वर्त्या मोगा वरवीं ह्या संवसारांत आसतना तुका अजापांची पदवी फावो जाली. गरजे आकांतांत आशिल्ल्या पासोत देवान तुका दिल्ली पदवी चलोवंक तूं सदांच तयार आशिल्लोय. निराधारांचे मागणें तुवें केदींच इन्कार करूंक नाय. पिडेस्तांक तुवें भलायकी जोडून दिल्याय. उसांबळ दर्यो थंड केलाय. आपल्या गरजांत तुका उलो मारिल्ल्यांक कोणाकच तुजी ससाय आनी बुजावण तुवें इन्कार करूंक नाय. देखून तुजे बळवंत शेकायेचेर पातयेवन
आमच्यो गरजो तुका भेटयता हांव. सर आमच्यो गरजो सांत आंतोनी मारीपात सर्वेस्पर देवाक समर्पिया. प्रत्येक जावन मागया कोरोना व्हायरसा वरवीं कश्टोंच्या प्रत्येक जावन ब्रिदींग प्रॉब्लेम उस्वास काणूंक कश्टोंच्या कोरोना व्हायरसा वरवीं पप्साच्या पिडे वरवीं उस्वास काणूंक कश्टोंच्या आमच्या भाव भयणी पसत प्रत्येक तरा मागया तांकां स्पिडी रिकवरी बेगीन गूण कर म्हूण मागया. तशेंच आमी मागया काम सोदतल्यां पसत जायतीं बऱ्यो तरणाटी काम सोदतात, युवा जाणांक काम सोदतात शिकोवन आनी पुरा तांकां सुमेस्तांक बरें काम मेळोवन दी म्हूण मागया. तशेंच आमी मागया सैरीक सोदच्या आमच्या भाव भयणी पसत कस काण पयशे संपादन करूंक आतां सैरीक सोदूंक बैसरल्यांत सैरीक सोदतात, बरी सैरीक मेळना, बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागया. तशेंच आमी मागया आतां रिणाच्या प्रभावा वरवीं कश्टोंच्या रीण फारीक करूंक सगळें रीण फारीक करूंक एक वाट दाखय म्हणून देवा लागीं परत मागच्या भाव भयणी खातीर मागया तांकां रीण फारीक करून देवी एक वाट दाखोवन दी म्हणून मागया. तशेंच आमी मागया मोगाच्यानो आमच्या आपल्या जिणेंत थोडीं भावनां कठीण जावन समस्या जाल्यात. राग भावना म्हळ्यार इमोशनल प्रॉब्लेम्स म्हणटा आमी, म्हळ्यार कठीण राग, कठीण कठीण आकांत, कठीण बेजाराय हले भावना आशिल्ल्यांक ह्या पिडेंत हांव सुटका मेळोवन दी म्हूण मागया. तशेंच थोडीं आशेतात राजी संधान रेकन्सिलिएशन, पीस एंड रेकन्सिलिएशन आपल्या कुटुंबांत, आपल्या संबंधांत आनी शेत सांबारा तांकां शांती समाधान जाय आशोंच्या भाव भयणी खातीर मागया. भुरग्यांनी बरी तयारी करूंक आनी बरें शिकोवन मुखार येवंक जाय जाल्यार कृपा दी म्हणून प्रत्येक तरान देवा लागीं मागया. ह्या तेसांवा खातीर आनी हेर आमच्या सर तेसांवां काळजांत आसली सर तेसांवां आशा देवाक भेटया. आनी आमकां मेळ्ळ्या सर उपकारां खातीर देवाक अर्गां दिया. सांत आंतोनी मारीपा देवाक अर्गां दिया. सांत आंतोनी आमा पासत विनंती कर. देव जनवायच्या मंदिरा आमा पासत विनंती कर. देवपुता तुज्या हातांनी घेवचें भाग्य मेळिल्ल्या आमा पासत विनंती कर. संपूर्णकायेच्या देखी आमा पासत विनंती कर. निराप्रंदेच्या बचावे आमा पासत विनंती कर. दुखेसांचें बुजवणें आमा पासत विनंती कर. पिडेसांच्या वयजा आमा पासत विनंती कर. भगवंतपणाच्या परजळीक नखेत्रां आमा पासत विनंती कर. निश्कळपणाच्या फुलां आमा पासत विनंती कर. अजापांनी असाऱ्यांनी नावाडलेल्या आमा पासत विनंती कर. तुका उलो मारतेल्यांक पावतेल्या आमा पासत विनंती कर. देवाचो शब्द प्रगट करतेल्या आमा पासत विनंती कर. आमच्या सर गरजांनी पावतेल्या आमा पासत विनंती कर. सांत आंतोनी आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसनाक आमी पावसाच्या खातीर प्रार्थुया. ये भोव काकुळदारा जेजू तुज्या भगवन भक्ताक सांत आंतोनी कळनातल्या अजापांनी विचित्र तरान तुवें नावाडलें. पातयेन आमी मागता तें सर्व ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमकां मेळटलें म्हूण तीर रावोंक आमकां कृपा दी, जो जियेताय आनी रास करताय. देवा बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता ससनाच्या ससना. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवें आसूं, तुमकां राखो. तुमचे भितर आसूं, तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान आसूं, तुमकां वाट दाखोव. तुमच्या फाटल्यान आसून तुमची जतन करूं. तुमचे वयर आसूं, तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवें आसूं, तुमचे सवें आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. आमेन. पांच्या सांत आंतोनी व्हरतो तूं आत्मीक देण्यानी. मागतावा आमी कालतेपणी दी आमकां दैवीक समजणी.